दवल्ले रुमणामळच्या हावसिंग बोर्डात एका 5 वर्साच्या सान भुरग्याक डेंग्यूच्या दुयेंसान मरण आयले। ह्याच फाटभुंयेर नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी ह्या सान भुरग्याच्या घरच्यांची भेट घेतली। तशेंच ह्या वाठारांत पळोवणी केले उपरांत बेकायदेशीर बांदकामां जाता तितले बेगीन मोडून उडोवची। तशेंच ह्या वाठारांत कचरो साचून उरिल्ल्यान जळारां वाडल्यात, ताका लागून डेंग्यूचेर नियंत्रण दवरपाक नितळसाण आसप गरजेचें आसा अशें तुयेकारांचें म्हणणें। दवल्ली हावसिंग बोर्डान एक 5 वर्साचो भुरगो डेंग्यू जावन एक्सपायर जाला। त्या खातीर आमी पळोवपाक आयिल्ले जाल्यार पयल्या सरावंडींग प्लास्टीक मागीर ओपन बॉटल आनी लोकांनी बॅरलां दवरल्या तितून उदक आसा आनी आमगेले हेल्थाचे लोक येवन गेल्यात। तेंच्यांनी तांकां लोकांक इंस्ट्रक्शन दिलां, पूण जाय तशें जे आमी केअर घेवपाक जाय तशी केअर हांगा दिश्टी पडना। पंचायतीकूय सांगलां तुमी फुडली ती कितें आहा ती लोकांचेर एक्शन घेवपाची आनी हांगासर डेंग्यू जावपा जायना म्हण जे कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय ते हांगा सगळ्यांनी घेवपा जाय आनी लोकांनी सहकार्य करपा जाय। कित्याक लोकांनी जी घरांत जी प्लास्टीक जावं टायर जावं बॉटल्स जावं अशी ते रस्त्यार उडयता, तितून मागीर उदक भरून तितून मागीर मस्किटो तयार जाता आनी मस्किटो तयार जातकच भुरग्यांक कोणाक चावले, जोर येयलो, मागीर डेंग्यू जालो, खूब मागीर प्रॉब्लेम जाता। ह्या खातीर हें जावपा ना खातीर लोकांक आतां पंचायतीक सांगले कडेन आसा। तसो आमचो हेल्थाचो मायना कुत्री हेल्थाचो डॉक्टर नाडकर्णी ताका हांवें सांगलां तुमी जे हांगासर येवन जे कितें स्प्रे करपा जाय, फॉगिंग करपा जाय ते सगळें कर म्हूण सांगले कडेन आसा। आनी फुडल्या 2 दिसांनी जर हें जावना जाल्यार आमी फुडें मिटींग घेवन हाजेर आमी सीएमा पर्यंत आमी हे कानार घालतले की हांगा कांय कोणूच एक्शन